महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान दोन महत्वाच्यो घोषणा केल्यात. एक म्हटल्यार ह्या महिन्याची 16, 17 आणि 18 तारखेक मांद्रे मगो चषक क्रिकेट सर्तीची घोषणा, जाल्यार मगोवपा उमेदवार जीत आरोलकाराचे हजेरेत मायनॉरिटी कॅथॉलिक यूथ विंगची निर्मणी केल्या. पेडणेच्या युवक युवतींक तेतून आस्पावन घेतल्यात. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान मांद्र्या पत्रकार परिशदेंत मांद्रे मगोप चषक क्रिकेट टुर्नामेंटाची पुराय माहिती दिली. लिगांतल्या जैतिवंतांक पयले 2 लाख, दुसरे 1 लाख आणि 30,000ची इनामां आणि ट्रॉफी दितले. आयकयात देवेंद्र प्रभुदेसायाक. तुमच्या माहिती खातीर हो फर्स्ट टाइम लीग टुर्नामेंट आमी आयोजीत केला. लीग सिस्टमीचे टुर्नामेंट आयोजीत केल्लो आसा. ह्यो नवे टिमी 2 पुलांत विभागले वतात. ए पूल आणि बी पूल. ए पुला भितर 5 टिमी आसात आणि बी पुला भितर 4 टिमी आसात. पयले दिसा 16 तारखेक ए पुलाच्यो मॅचेस खेळ्ळ्यो वतल्यो. सगळे ए टिमी भितर ए ग्रुपा भितर जी टिमी आसात तांची नांवां सांगता. एक आसा आगारवाडे चोपडे विलेज मगो टीम, दुसरी आसली मोरजीम मगो टीम, तिसरी आसली मांद्रेम मगो टीम, चौथी आसली पारसेम मगो टीम आणि 5वी आसली हरमल मगो टीम. ह्यो 5 टिमी पयले दिसा लीग मॅचेस खेळटल्यो. दुसरे दिसाचो प्रोग्राम आसा तातूंत 4 टिमी आसात. हेतून ते आपापसात लीग मॅची खेळटले, तातूंतले क्वॉलिफाय वतले. ह्यो टिमी आसात विर्नोडा, पालये, तुये आणि केरी. सो दोन पुला भितर विभागले आसा टीमी. पयली पुला भितर आपापसात खेळटले, लीग जातली लीग सिस्टमीन, आणि तेतूंतले 2-4 टीमी फुडें वतल्यो. तांचे मागीर सरळ हे आसले एलिमिनेशन. फर्स्ट टीम फ्रॉम पूल ए विल प्ले विथ द फर्स्ट टीम ऑफ पूल बी. IPL टाइप क्वॉलिफाईंग एक आणि तांचो जिखता तो डायरेक्ट फायनलीक पावलो. फर्स्ट विनर ज्यो 2 टिमी ह्या पुलाच्यो, तांचो विनर हो डायरेक्ट फायनलीक वतलो. 2 पूल नंबर ए जो 2 नंबरची टीम, तसेच पूल नंबर बी ची 2 नंबरची टीम आपापसात खेळटली. तांचो विनर आणि जो हरता तांचे हे क्वॉलिफाईंग राउंड आसतलो, जो ए चो हरला आणि तेतूंतलो विनर परत फायनलीक पावतलो. दॅट इज एलिमिनेशन राउंड. आणि जे उरता ती 3rd आणि 4th प्लेसीक वतले. दुसरे एके कार्यावळीत मगोपाचो मांद्रेचो उमेदवार जीत आरोलकाराचे हजेरेंत मायनॉरिटी कॅथलिक यूथ विंग स्थापना केली. युवा युवतींची नवी समिती वेचली. मगोपाच्या मानेस्तांनी तांकां येवकार दिलो. पळयात तो सुवाळो. आयज आमी हांगासर MG पार्टीच्या ऑफिसान आसा. म्हणजे ह्या ऑफिस जावन आसा जीत आरोलकर. सगळ्या जाणांनी काम पळयलां, जीत आरोलकर कशे भाशेन काम करता. देखून सगळ्यांक दिसता की जीत आरोलकर हो आमचो एक फावट MLA जावन आमकां रिप्रेझेंट करतलो. हांगासर MG पार्टीन प्रवेश करता. हे मायनॉरिटी कमिटीचे, क्रिश्चन मायनॉरिटी कम्युनिटीचे बाब रिकार्डो, वाइस प्रेसिडेंट एंथनी, तेच भाशेन आमचो दुसरो वाइस प्रेसिडेंट जावन आसा बाय वियोला. तेच भाशेन आनी एक वाइस प्रेसिडेंट जावन आसा आमचो बाब सिल्वेस्टर. जॉइंट सेक्रेटरी बाय मेलिता. सगळ्यांक आमची MG पार्टी जीत आरोलकर हाका सपोर्ट करपाक प्रवेश केला. तर सगळ्यांक शाबासकी. गोवा 365 खातीर मांद्रेच्यान संदीप कामोलकार.